गँगरेप करपाची जीवेशी मारपाची दिली धमकी। सुभाष शिरोडकराच्या मंचाचेर आरोप। महिला काँग्रेस सचिवाची पुलिशेंत कागाळ। वीज दरवाडीचो शॉक फकत पैशाकारांक, सामान्य मनशांचेर जावचो ना परिणाम। निलेश काब्रालान दिलो सोलर सिस्टमाचो पर्याय। भिकाऱ्यांचो बेगोबेग बंदोबस्त करात, आमकां घाणावपाचें ना गांवचें नांव। कांदोळेचे ग्रामसभेत गाजलो भिकाऱ्यांचो विशय। बेकायदेशीर गजालींचेर लोकांचो आवाज। नमस्कार, हांव शिवेंद्र तारी आनी आतां पळोवया खबरो विस्तारान। आपणाचेर बलात्कार करपाची आनी जीवेशी मारपाची धमकी दिवपी अनवळखी मनशा आड पुलिशेन कागाळ दिल्या, अशें महिला काँग्रेसीची सचिव दिया शेटकारान सांगलें। तिका धमकी दिवपी दुसरो तिसरो कोण न्हय जाल्यार शिरोडेचो आदलो आमदार सुभाष शिरोडकराचो मनीस। दिया शिरोडकारान हो गंभीर आरोप केला। पळयात पुराय बातमी। आयतारा पणजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत दिया शेटकारान सुभाष शिरोडकराचेर खर टिका केली। शिरोडे मतदारसंघात ती आपलो वावर कमी करिना जाल्यार तिचेर गँगरेप करून तिका जिवेशी मारतलो अशी धमकी फोनावेल्यान तिका मेळ्ळ्या अशें तिचें म्हणणें। ही सगळी कारस्थाना सुभाष शिरोडकराचीच अशेंय ती म्हणटा। Unknown caller was abusing me. He used such a dirty and a filthy language which even I can't explain to you. This caller was threatening me to kill me and even to gang rape me if I ever step Shiroda. Now Subhash Shirodkar, he is in power now. He is the chairman of EDC. He is trying to suppress us. He is trying to block us because we are active Congress workers in Shiroda constituency. Subhash Shirodkar has defected from Congress party to BJP, and in that he has been gifted a post of chairman of EDC. Now he wants at any cost to win the by-election, and for that reason he is obstructing us to work in Shiroda. This unknown caller is threatening me to gang rape. So see, today a woman are not secure. When someone is calling and threatening you to gang rape, see the height BJP has attained. Now Subhash Shirodkar is a BJP person, as he has joined BJP. Now he is using his, I mean to say, he is misusing his power. He doesn't want that Congress people should work in Shiroda constituency, as he knows that all Congress workers, all Congress karyakartas are against him. So it is my humble request to all the Goans, this attack is not only on me, this attack is on the whole woman community. It is a challenge to a woman that if you ever enter constituency, if you ever enter Shiroda, we are going to kill you, we are going to gang rape you. I have registered a complaint in police station, Panaji police station today, and tomorrow I am going to file a complaint before woman police station, and so also before DGP, because I am not going to keep quiet. How dare Subhash Shirodkar tell his people to threaten me? Previously also I used to get this type of threatening calls, but I ignored them. But now this is a height when this unknown person, who is a person of Subhash Shirodkar, who doesn't want that I should work anti-Subhash. And for that reason, Subhash Shirodkar has started hiring goons to stop Congress people, to suppress Congress people for working in Shiroda constituency. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब। वीज दरवाडीचो परिणाम व्हडले एसी आनी रेफ्रिजरेटर वापरपी पयशाकारांचेरच जातलो। कमी उत्पन्न आशिल्ल्यांक ताचो मार बसना अशें वीज मंत्री निलेश काब्रालान म्हटलें। वीज दरवाडीचो सामान्य मनशांचेर कसलोच वायट परिणाम जावचो ना हाची सरकार जतनाय घेतले। सामान्य मनशांक 250 ते 300 युनिट पॉवर वीज जाय पडटा। एका घरांतले 4-5 वांगडी आशिल्ले फॅमिलीक 1,500 परस चड बिल येवचें ना अशें ताचें म्हणणें। We have to buy power at whatever 6 rupees, 7 rupees, as whatever rates are there, and then work out some mechanism where common people are not suffering. People who are
low income group are not suffering. And maybe who can afford. See, for me, a normal house, if I am a normal house of 4 people or 5 people or 6 people, if you are a normal person, bill should not come more than 1,500 rupees maximum, or 1,300 rupees or 800 rupees or 600 rupees. So for that you require around 300 units to 50 units. This is what I am saying, common people. So keeping those common people in mind, we will focus on that policy. As a part of the government, I will focus that these people should not be trouble. People having ACs and double ACs and big fridges, those come in a premium segment. They can afford. So they will have to pay for electricity. लोकांक 24 वरां अखंड वीज सेवा मेळोवन दिवप ही सरकाराची मोख. सोलराच्या माध्यमांतल्यानय लोकांक वीज मेळोवन दिवपाचे प्रयत्न चालू आसात. सोलर यंत्रणा बसयल्यार 50% सबसिडी मेळटली अशेंय काब्रालान सांगलें. Now power department has come 1 month back to me. I thought that it would be like easier to focus and give a white paper, but somehow it is taking me time. I have already asked, and through your medium I am asking again that I will require more time for giving the white paper of the power department to tell what can I do over a period of time, and because what is happening, there are so many things as you are rightly saying. There is power pilferage, 18% loss is there to the department. Lot of things are there, so it is not going to happen overnight. First focus is to see that people get 24-hour electricity. Second focus is there pilferages, meters which are not functioning, door lock meters. I am telling people of Goa through you, door lock is not an excuse for me. I have told my engineers, and I am now new chief electrical engineer just joined. So I will start working on that. I am telling people that they should keep the meter prominent. After 3 months, the law says that you have to disconnect if you can't see in 3 months. So every time they do what they say, the meter reader says the door is locked. So I will request the people of Goa to put their meters in a place where it is visible to the people who come. If not, they can be helped by the people. Our department people will help them to shift it to the place where they are like meter closed, door locked. All these things we have to slowly tackle it. Overnight is not going to happen. See, boss, Goa is very small. We don't have land. And if I start thermal station and any other station, coal-based station, we will have pollution problem. NGOs will stop. We are looking at solar. Solar, my policy is going to come out in rooftop solar policy, where people of Goa will benefit. We are going to give them 50% installation on subsidy. Means if it costs 100 rupees, after a period of 1 year or 6 months, after the system starts operating, 50% will give them back. 50 rupees will bring them back. We'll ensure that 25 years, we'll sign an MOU with them. 5 years with assured rate of this. We'll have empaneled contractors in department, in GAD, where they will be able to help them in monitoring the system. So a lot of things are coming. Give me some time. कळंगूटचे आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दर्यावेळेर चलतल्या साबार बेकायदेशीर गजालींनी कानोळेची ग्रामसभा गाजली. मसाज करपी दर्यावेळेर भोवन वस्तू विकपी, सान भुरग्यांक हांडीर घेवन भोंवपी भिकारी आनी बेकायदेशीर हातगाड्यांचो विशय चर्चेक आयलो. दर्यावेळांचेर ल्हान भुरग्यांक हांडीर मारून भोंवतल्या भिकाऱ्यांचेर नदर दवरची. भिकाऱ्यांक लागून कानोळेची फामाद दर्यादेग भिकाऱ्यांची दर्यादेग म्हणून बदनाम जावं येता असो भंय थळाव्या लोकांनी उक्तायलो. पुलिसांनी भिकाऱ्यांचेर कारवाय करपाची मागणी जाली. भिकारी, मसाज करपी आनी भोवून वस्तू विकतल्यांपासून पर्यटकांक मुक्ती मेळपाक जाय अशी आस्त कानोळेचो दामियान टॅलिस उक्तायता. जाल्यार थळाव्या लोकांक संद दिवचे बदला पंचायत भायल्या व्यावसायिकांक हातगाडी चलोवपाची संद दिता असो आरोप फातिमा डायसान हे ग्रामसभेत केलो. म्हाजो एक डिमांड आहा हे ग्रामसभेक, हे पळय बीच सेलर, मसाज आनी हे बॅगर्स पळय भोंवता, थोडे बॅगर्स इन्फंटांक घेवन भोंवता, ती आमकां काकूट दिसता, त्यांक घेवन भोंवता. देव आनी इन्फंट भुरगे भिकारी न्हू, तिमकां फावो त्या प्रमाणे तिमचो मान तिमकां दिवंक जाय. देवाचो मान देवा अशें नासोंक जाय. पूण हे देवाक घेवन भिकेक भोंवप हें सारकें न्हू. तेन्ना पुलिसांनी तिमचेर कडक एक्शन घेवंक जाय. इन्फंट भुरग्यांक घेवन भिकेक भोंवता पळय तेजेर. आतां फुडाराक तर भिकारी येयत रावले जाल्यार आमची बीच भिकाऱ्यांची म्हणून नांव जातलें आख्या गोंयांत, आनी आमचे कानोळेचें नांव आनी आमचे बिचाचें नांव पिड्यार जातलें. आमची बीच बरे भाशेन वेवस्थीत मेंटेन केल्ली जाय. सगळ्या भासांचो ट्युरिस्ट थिंगा येवन एन्जॉय जावन घरा वयता पळय तो. भिकाऱ्यांचे, मसाजवाल्यांचे आनी हेरांचे सेलरांचे तिमकां डिस्टर्बन्स नाका. हें आमकां
जाय. म्हाका एश्युरन्स तिणी सांगला आमी ते तारार घालता म्हणून आनी ते तारार घातल्या पुरो म्हणून आमची मागणी आहा न्हू आनी ते तारार घालता म्हणून सांगला. आतां पळोवया ते केन्ना तारार घालता पळय ते. बिचाचेर जायते मुवींग कार्ड्स येयलेले आहा. ओके, तो तिंका सरपंचान हें दिला तिंका लायसन्स ना म्हणून. ओके, हांव कोणाच्या पोटाचेर हाडना. जे परी ते धंदे कोत्ता न्हू तशें आमच्याय विलेजीसांक नीज पळय कोण कानोयकार आहा तेंकाय पंचायतीन सहकार दिवंक जाय तिंकाय धंदो करपाक. आयच्या हितून कितें जाता, जे भायले मायग्रंट्स पळय आमचे कानोयन येवन पळय सेटल जालेले आहा तांकां पयले प्रिफरन्स मेळटा, पूण आमकां नीज कानोयकारांक मेळना, नीज गोंयकारांक मेळना. तर पंचायतीन तेजेर लक्ष दिवन आमच्याय कानोयकारांक सहकार दिवचो. तांकां बिझनस इल्लिगल जावं कितेंय जावं पोटाक कोत्ता सिजनाकूच. हांवेंय 2-3 प्रश्न डेव्हलपमेंटाचेर उलयला. सायबेर रोड आहा तो आमकां खूब प्रॉब्लम जाता. ड्रेनेजी कवर कर पळय, मेन रोडाक ज्यो ड्रेनेजी आहा ट्रॅफिकान कोण इकडे तिकडे वयता. आमीच सांग आमचे गांवचे हुंयचे ट्युरिस्ट येता रस्त्याल्यान वयता. कितले ग्राम सभा ऑलमोस्ट लॉरी आसतना सरपंच आमी बॉब मारीत आहा त्यो ड्रेनेजी कवर करा. आयज पासून त्यो ड्रेनेजी कवर करूंक ना, PWD कोत्ता तेन्ना. पूण इंटरनल रोड पळय आहा जे ऑड मेंबर्सांक कोण बोरी आहा तेंचे इंडिविज्युअल केल्या तिणी तेंच्यो गाडयो पार्किंग करूंक. तिणी 4 व्हिलरी गेल्ल्या ते व्हांव सारके ड्रेनेजी केल्या, ते ड्रेनेजीचेर कवरींग स्लॅब घालला तेजेर 4 व्हिलरी पार्क कोत्ता. कानोळेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. गोवा फॉरवर्डाच्या हेल्पलायन नंबराचें आयतारा उक्तावण जालें. अडचणींच्या वेळार गोंयकारांक बेगीन मजत मेळची हो हे हेल्पलायनी फाटलो उद्देश. पळयात पुराय बातमी. गोंयकारांक आपले कडल्यान खूप अपेक्षा आसात अशें TCP मंत्री विजय सरदेसाय म्हणटा. गोंयांतल्या लोकांक जाता तितली मजत करप हो हे हेल्पलायनीच्या उक्तावणाचो प्रमुख उद्देश. सद्याक हेल्पलायनीचो लाव फातोर्डे, फोंडे, मये, शिवोली, साळगांव, कुंकळी, ताळगांव आणि सांताक्रूज मतदारसंघातल्या लोकांक मेळटलो. हेल्पलायन नंबर आज आमी लॉन्च करतात. आमचो हेतू असो आहा की बेसिकली वी आर इरेक्टिंग सॉर्ट ऑफ अ क्वाझी गव्हर्मेंट स्ट्रक्चर. कित्याक आतां कसली हेल्पलायनी कोण कितें त्रासान पडला खंयचे आमचेच पोर्टफोलियो अशें म्हणून न्ही, कितेंय कसलेंय गोंयकारांक एक होप दिवप, गोंयकारांक हेल्प करप आनीक हेल्प करपा खातीर एक्ट करप. होप, हेल्प एंड एक्ट, दीज आर आवर 3 ग्रिटिंग्स फॉर दिवाली फॉर गोवन्स दीस इयर. खंयचोय टॉपीक डिस्कस करपाक तयार आहा, कोणाय बरोबर एनगेज करपाक तयार आहा. एक हाजो अर्थ असो जाता की वी आर completely transparent, we have nothing to hide. Goans expect more from us. आमी गोंयकारपणाचें राजकारण करून आतां सरकारान पावल्यात. सो हाजे वयल्यान गोंयकारांक जाता तितली मदत करप हो आमी आमचो एक हेतू दवरून आमी ही हेल्पलायन लॉन्च करतात. हेल्पलायन जेन्ना लॉन्च करतात तेन्ना खूब इश्यूज येतले. लोकांक कंट्रोवर्शियल टॉपीक डिस्कस करपाचे आसतले. तातूंत इवन प्रेसिडेंटाक मेळपाक जाय जाल्यार कितें तोय बी हें आहा अरेंजमेंट आहा. सो वी हॅव नथींग टू हायड. वी आर ओपन, वी आर विलिंग टू एंगेज वीथ वन एंड ऑल टू टेक गोवा फॉरवर्ड. दीस इज द क्रक्स ऑफ द मॅटर. फातोर्डा, सालिगांव, सियोली, मये, आमचे फोंड्या, कुंकळे, तालिगांव, सांताक्रूज आनी पोंडा आमी 8 मतदारसंघांकूच स्पेसिफीक केल्ली आहा. नॉट दॅट इट डजंट भायलो कोण करूंक शकना अशें न्ही, पूण 8 मतदारसंघांचे भितर जंय कोणाकूय सारकें स्पेसिफीक कसली मदत जाय जाल्यार हे 8 मतदारसंघ आमी सॉर्ट ऑफ हें केल्ले आहा. नव्या वर्साक हे आमी डबल डिजिटान वचपाचो आमचो निर्धार आसा. आतां अजून मेरेन आमी सिंगल डिजिटानूच आहा, पूण 3 वयल्यान 8 पावतात. मातशे फुडें पावचे अशें आमी देवा कडेन मागतात. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. लोटले आमकां पिडये नाका. फुडल्या सगळ्या वेंचणुकांनी मतदाना खातीर बॅलेट पेपरांचो वापर करात.
गोंयचें नुस्तें भायर धाडचें न्हय अशें म्हत्वाचे थाराव लोटलीचे ग्रामसभेन घेतले. आयतारा जाल्ले हे ग्रामसभेत आनीकय म्हत्वाचे थाराव भोवमतान पास केले. भायल्या कामगारांची पंचायतीन आणि पुलिसांनी नोंद दवरची, वेचणूक कार्डा बरोबर आधार कार्डां जोडची अशा थारावा वांगडाच नुस्तें पिडीएचो विशय तशेंच वेचणुकेत बॅलेट पेपरांचो वापर जावचो अशा साबार थारावांचेर निर्णय जालो. इलेक्ट्रॉनिक पद्दती बदला बॅलेट पेपरांचो सगळ्याच वेचणुकांनी वापर करचो अशी मागणी ग्रामसभेन सरकारा कडेन केल्या. थारावा विशीं माहिती दिता लोटलेचो सरपंच इनासियो फर्नांडीस. आज आमचो पयलो पॉयंट आशिल्लो जिओ टावर्साचेर तांच्यांनी एप्लिकेशन आमकां केलां, तें इल्लेशें रॉंग केलां की तांच्यांनी ताजेर बरयलां की लँड आसा तें एक्वायर करपा लागून. सो सगळ्या आमच्या ग्रामसभा मेंबरांनी तें आमचें मातशें एप्लिकेशन रिजेक्ट केल्लें आसा आनी न्यू एप्लिकेशन घालपाक लायिल्लें आसा. सो दुसरें म्हणत जाल्यार आमी व्हडलें हें आसा तें आमी ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी आमी जीपीडीपी प्लॅन एप्रूव्ड केल्लो, तो आज ग्रामसभेक घालून आमी तो पास केल्लो आसा. ट्रॅफिक कंजेक्शन आशिल्लें तें आमी ऑलरेडी पुलिसेक लेटर करून आमी तें सॉर्ट आवट करपाक केल्लें आसा. आनीक एवरी सॅटर्डे आमचो मार्केट भरता लोतोली टिंटो. सो थिंगा जें हें आशिल्लें तें ट्रॅफीक आशिल्लें तें सारकें कंजेस्टेड जातालें, लोकांक सारकें त्रास जाताले, तें सॉर्ट आवट करतले आमी. पीडीए तितले आमकां लोतली विलेजीन नाका, आमकां पीडीए म्हणल्यार नाका म्हणून सगळ्यांनी वॉयस वोटांनी आमकां रिजेक्ट केल्लें आसा. सो हेज्या फुडें आमचे विलेजीन आमकां तें इलेक्शन जाता तेन्ना आमकां बॅलेट पेपरांचेर जाय म्हणून सगळ्यांनी वॉयस रेज केल्लो आसा. तें बॅलेट पेपरांचेर जाय म्हणून आमी डिमांड करतात गव्हर्मेंटाक. गोंयचें फीश भायल्या गांवांत तें एक्सपोर्ट करपाक नाका, हे सगळ्या लोकांचो डिमांड. जे आमचे गांवांत मिग्रंट्स आसात, जे आमचे वर्कर आसा आवट ऑफ गोवाचे वर्कर्स आसात, तांकां रेजिस्ट्रेशन आसपाकूच जाय. पुलिसीन एज वेल एज गांवचे पंचायत विलेजीनूय तांचें रेजिस्ट्रेशन आसपाक जाय. हें लोकांनी वॉयस वोटांनी घेतिल्लें आसा आनी तें इम्प्लिमेंट करपाक आमी ऑथॉरिटीक आमी बरयतले. लोटलीच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. आता घेऊया ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हजी 100वी मॅरेथॉन खूब सुखान जाली. हांव रिटायर जाता तो फकत मॅरेथॉनांतल्यान, पूण हांव धांवतलो भलायके खातीर, नवे पिळगे मेरेन बरो संदेश वचचो हे खातीर. 80 वर्सां पिरायेच्या सुमार डॉक्टर PS रामाणीची ही उतरां. सान भुरग्यां पासून ते जाणट्या मेरेन सुमार 2000 वयर धांवप्यांनी बानोड्या जाल्ल्या डॉक्टर PS रामाणी मॅरेथॉनान उमेदीन वांटो घेतलो. स्वता दोतोर रामाणी तातूंत वांटेकार जाल्लो. बांदोडेच्या भाऊसाहेब बांदोडकर मैदानाचेर घडोवन हाडिल्ल्या ह्या मॅरेथॉनांत एकाद्रे तरणाट्या प्रमाण धांवत दोतोर रामाणीन आपले भितरले उमेदीचे दर्शन घडयलें. दक्षिण गोंयचे खासदार नरेंद्र सावयकार, भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार, EDC अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार आणि हेर मानेस्तांचे हाजेरीत जैतवंतांचो भोवमान केलो. पळयात ते उमेदीन भरिल्ले खीण. दोतोर रामाणी हो 80 वर्सां ताका जाली तरी सुद्दां तो आज ह्या 100वी मॅरेथॉन रन करता. आनी हे अशा पद्दतीचो मॅरेथॉन प्रोग्राम जो आसा घडोवन हाडपाचें तो गोंया भितर कितलींशींच वर्सां जालीं फाटलीं करता. तातूंतल्यान जायते आमी पळयतात की जायते तरणाटे आसतले, भुरगीं आसतलीं, जाणटे आसतले, ते सगळे जाण मोठ्या उमेदीन खरें म्हणजे हातूंत जॉयन जातात. हातूंतल्यानूच लक्षांत येता की अशा पद्दतीचें काम जाता वता तातूंतल्यान खरें म्हणजे एक अवेरनेस जो आसा ह्या निमतान हो सगळ्या लोकां मदीं स्प्रेड करपाचें काम दोतोर रामाणी करता. म्हाका खूब खुशी जाता. म्हजी 100वी मॅरेथॉन, म्हजी 100वी दौड पळय म्हणटा आमी ते बरे भशेन खूब सुखान जाली. आनी गेली आतां 25-30 वर्सां कमीत कमी हांव जे धडपडटा म्हजें आरोग्य बरें दवरपाक आनी लोकांक एक मॅसेज दिवपाक की आरोग्य कशें बरें दवरप. त्या दृश्टीन हें म्हजी 100वी मॅरेथॉन म्हाका खूब सक्सेसफूल दिसता. आनी ह्या मॅरेथॉन बरोबरूच म्हणजे आतां सगळें बरे भशेन जाल्लें आसा. म्हजें वयूय 80 वर्स जाला. आय एम गोईंग टू रिटायर फ्रॉम ऑफिशियल मॅरेथॉन. पूण हांव म्हाजें धांवप हें चालू दवरतलो. For the young generation, everybody, if they want to remember for many years
to come, it is always better to step down when you are at the height of your glory, so that they can remember me that there was one Dr. Ramani who ran his 100th marathon in the 80th year. जमला तू नाही फोणेच्यान आमचो खबराकार कृष्ण नायक. आयतारा जाल्ले सांकवाळाचे ग्रामसभेत कोयराचो प्रश्न बरोच गाजलो. कोयराचो प्रश्न जाग्यार घालपाचो निर्णय पंचायत मंडळान घेतलो. पंचायत वाठारान व्हडले प्रकल्प हाडचे पयलीं तज्ञांचो कायदेशीर सल्लो घेवपाचो निर्णय मंडळान घेतलो. पळयात पुराय बातमी. कोयर एकठांय करपाचेरूय थळाव्या लोकांनी आक्षेप घेतलो. ह्यान फुडें पंचायत वाठारांत व्हडल्या प्रकल्पांक मान्यताय दिवचे पयलीं कायदेशीर सल्लो घेवचो हाचेरय एकमत जालें. कोयराचो प्रश्न बेगोबेग जाग्यार घालतले अशें सरपंच गिरीश पिल्ले सांगले. गेले सगळे मेन इश्यू म्हणजे गार्बेज इश्यू आशिल्लो, मेगा प्रोजेक्टाचो इश्यू, मेगा प्रोजेक्टाचो इश्यू आशिल्लो. थर्ड मागीर कला भवनाचो इश्यू आशिल्लो. कला भवन पेंडींग पडलेले आजून 10 इयर्स जाले तशेंच 2008 कितें जाल्लें तें, पूण अजून तें जावना. एक्चुली तें पळोवपाक गेल्यार कला भवन जे आहा पळय तें आमचे पंचायत लँडाचें लोकांनी पंचायत लँडाचेर बांदलेलें आहा. तितून वेस्ट कितें जालें, आमचें जें ग्रावंड आशिल्लें पळय सांकवाळ पंचायत, तें ग्रावंड हाफ कला भवनाक गेलें आनी कला भवनूय ना ग्रावंडूय ना. आतां लोकांचें ऑब्जेक्शन कितें की कला भवन ना जाल्यार ग्रावंड आमचे सगळे लॉस जाल्यार पंचायतीक लॉस. लोकांचे इश्यू आहा ते कला भवनाचें कितें बेगीनचे बेगीन कितें करपाचें तें करा. हेजे आमचे पयलींच्या टेन्युरान जे लायसन्सीस दिल्ले ते आमकां डायरेक्ट रिवोक करपा जाता कितें ना म्हण म्हाकाच खबर नाशिल्लें. तेका लागून आमी लिगल ओपिनियन दिलें. आतां हे पाटी आमी कितें हे ग्रामसभा म्हणल्यार आमी आमच्या एडवोकेटाक मेळून तेणी जे ओपिनियन दिलें लोकांक सांगलें, लोकांक फुडें दवरलें तें. लोकांक सांगलें की सपोज आमकां डायरेक्टली अशें रिवोक करपा जायना, तर तरी पण लोकांक तुमी जर कोर्टान वयता जाल्यार तुमी वचात, कित्याक आमकां डायरेक्ट आमी दिल्लें लायसन्स आमकां रिवोक करपा जायना. ते एक बेजूक पॉयंटाचेर ना, जे आमच्या एडवोकेटान आमकां सांगलें ते बेजीचेर ना. सेकेंड थिंग हे मेगा प्रोजेक्टाक लागूनच हे गार्बेज इश्यू चडशे करून हांगचे सांकवाळ ग्राम पंचायतीन. तेका लोकांचें म्हणणें कितें, लोक कितें सांगता आमकां, नेक्स्ट टायम तुमी दिवची ऑक्युपन्सी दिवची पयलीं नाल्यार कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवचे पयलीं तुमी तेंका बिल्डरांक सांगपा जाय, नाल्यार तुमी ऑक्युपन्सी स्टॉप करपा जाय. कितें आमचे कितले फंड्स आहा GPDP फंडान जे फंड्स येता पळय, समथींग 63 lakhs सुद्दां आहा. ते आमी आतां बेगीनचे बेगीन ते पास जाले म्हणून आतां आमी एक 15 ते 20 दिसां भितर आमी स्टार्ट करपाक जाता. मेन म्हणल्यार आमी एक प्लॅन केला, ते प्लॅनार पयशे हितून एवरी वॉर्डान आमी कॅमेरा बसयतलो. एवरी ऑल टोटल 11 वॉर्ड्स सांकवाळ पंचायत एवरी वॉर्ड्सान कॅमेरा आसा. सांकवाळच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. सोमारा 5 नोव्हेंबराक नरक चतुर्दशी देखून गोंयच्या साबार वाठारांनी नरकासुराच्यो प्रतिमा तयार करपाची तयारी नेटान चल्ल्या. गोंयांत कितलेशेच कडेन मोठ्या प्रमाणात नरकासूर सर्तींचें आयोजन जाता. ह्या सर्तींनी वांटो घेवपा खातीर तरणाटे नरकासुराच्यो प्रतिमा तयार करपा खातीर दीस आनी राती जागयतात. पळयात कांय वाठारांतल्या नरकासूर प्रतिमांची खिणचित्रां. तुम्ही केला का ना इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.